एक इस्काल सोलोंच्या खातीर आमी हांगा तावन थंय वचून तांतू फोकस करचें केंद्रीकृत करचें आमचें वावर हें गरजेचें गी म्हणलें एक सवाल आतां कालांत आतां म्हळ्यार त्या इस्कालांत नांवार्दीक इस्काल ताका आतां व्हडलें फीस बांदिचें तें बांदिचें जाल्यार ग्रेस्तानीचें एफ्लुएंट दुबळ्यांक साथ दिना तशें आसता आसतना आमी हांगा तावन वचून एक एलीट क्लास म्हळ्यार समाजांतल्या उंच स्तरार आशिल्ल्या मनशांक केटर करूंक हांगा तावन थंय वचचें आसलें हार्ट्स आर इन रेझोनन्स म्हणटात ते आमची दोगांयचीं काळजां एकाच संगती थंय आकर्शीत जालीं जाल्यार थंय काळजां एकच तरान वायब्रेशन जातात देवाचें काळीज आनी मनशाचें काळीज आनी तशें बिस्पाचें काळीज आनी पाद्रापाचें काळीज आमचे फिलॉसॉफी तत्वशास्त्र शिकचे भुरगे गेल्ल्या वेळार हांव गेल्लो तवळ गाय थंयच आसता बोकडी थंयच आसता मागीर तडेबडे शिमटी मारतना कितें सकट उसळटा म्हणल्यार अंदज करयत ती ल्हान घरची स्त्री रोट्टी करता आनी रोट्टी करना ताका मिठाचें उदक पडटा आनी तेंचं मागीर ते मिरसांगेच्या पिठ्याच्या उदकांत आनी मिठाच्या उदकांत बुडोवन तेणी खावचें तें पळोवचें आनी तेंच तांचें खाण आनी जेवण जोळा रोट्टी एकलो पाद्र्या गी एक ಬ್ರದರ್ ಗೆ ಕೊಂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ ಮುಳ್ಳಾಕ ಕತೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ರಿ ಕತೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ರಿ समट आणि सावाला मोगाच्या भाऊ बहिणीनो समर्थ आणि सवाला कार्यक्रमाक तुमका समेस्ता की स्वागत आज आम्ही 50व्या अंकड्यार आसा हाच्या आधी 40 आणि 9 अंकडे समर्थ आणि सवाला कार्यक्रम आम्ही चलयले आणि ह्या फाटल्या कार्यक्रमांनी जायत्या सवालांक जबाबी दिवचे जायत्या दुबावांक परिहार दिवचे प्रयत्न आम्ही केले आज या 50व्या अंकड्यांत आमच्या संगी आमचो बिसाहेब आसा एक विशेष कार्यक्रम हे फाटल्या दिसांनी बिसाहेब 2 मिसांव गांवांक भेट दिवन आयलो आनी ती मंगळूर दियेसीतावन आरंभ करून आज वाडोन आसात आनी असल्या मिसांव विशयांत वावरा विशयांत आज आमी संवाद चलयता तुमच्या सर्वांच्या नांवान आमच्या बिसाहेबाक भोवमानादीक दोतोर पीटर पॉल साल्डाना हांकां हांव स्वागत म्हणटा वेलकम थँक्यू फॉर अनिल फाटल्या सुमार एक 1.5 म्हयन्याच्या अवधेन म्हणयत तुमी रोमांतून फाटी आयल्या उपरांत 2 मिसांवाक भेट दिली एक बिदरचे मिसांव थंयसर लागीं एक 40 वर्सांचो वावर चल्लो रुबी जुबिली त्या उत्सवाक वचून आयल्यात आनी तशेंच ताजे पयलें आफ्रिकाच्या तंजानियांत 6 मिसांवाक वचून आयल्यात दशामनोत्सव आचरण करच्या खातीर हे दोनी सांगता गेले जाल्यार लागीं 50 वर्सांचो मिसांव वावर ही दोन्ही कार्यक्रमां तुमी वचून आयल्या उपरांत तुमच्या मतींत एक तक्षण येवचें एक चिंतप केलें संतोषाचें दादोसकायेचें तृप्तेचें ह्या येदोळच्यांनी हांगा आरंभ केल्लें काम आसा तें मुंदोरून व्हरूंक आसा म्हणलें कांय एक जडायेचें चिंतप तक्षण मती घेवचें चिंतप केलें दोनी मिसांवाक बिदर मिसांव जावं वा 6 मिसांव जावं हाची भेट केल्या उपरांत पयिल्लें चिंतप वाव आमच्या भुरग्यांनी आमच्या पाद्रापांनी आमच्या लोकांनी कितलें काम केलां दॅट वाव एक्सपिरियन्स म्हणटात पळय तशें वाव विशेष तराचें काम विशेष जबाबदारेन केलां आनी तांच्या लोकांची वाडावळ जाल्ली पळयत आसतना प्रत्येक जावन बिदरांत 40 वर्सांनी जाल्ली वाडावळ पळयत आसतना ती विशेष वाडावळ लोकांची शिकपा तांतू संस्थांनी जावं दी मागीर तांकां डिस्पेन्सरी आस्पत्र्यो फॅसिलिटी हॉस्टेलां बरे लोकांची आर्थीक परिस्थिती सुदारली आनी तांची चलची रीत वा तांची कितें म्हणटात कल्चरल वा सांस्कृतीक रीत वस्तूर न्हेसची रीत मेळची रीत बदललेली पळयतना आमच्या लोकांची खंडीत जावन विशेष शाती तांणी थंय वापरल्या म्हणून म्हाका भोगता तशेंच 6 जाल्यार एक हांव सांगता मागीर गरज पडटना तुमच्या सवालांक खंडीत जावन जराल तरान एक वाव एक्सपिरियन्स दादोसकाय आसा मदोसकाय या
आता ह्या दोन्ही मिसावांनी सडाव जावन मानव संपन्मूला आणि तशेंच आर्थिक संपन्मूला ही सडाव जावन एक 90% या 100% म्हणून येता आमी हे मंगळूरची संपन्मूला पाद्र्याब याजाक धार्मीक सिस्टरां ब्रदर्स आनी ते मेरे खातेगिस्त तांकां सांबाळ दिल्लो आनी ताज्या उपरांत इस्कालां आनी डिस्पेन्सरी चलोवंक हें पुरा मंगळूरतावन फाटल्या 40 वर्सांनी एक कडेन आनी 10 वर्सांनी आनी एक कडेन विनियोग केल्यात इन्वेस्ट केल्यात पुरा ही सगळीं संपन्मूलां जर तर मंगळूर DSCंत उपयोग केल्ली जाल्यार आमची DSC कांय आणखी कांय वयर वचून कितल्याक वयर पावती गी आणखी कांय वाडावळ जाती गी देखून थंय व्हरच्या बदलाक खंयच्याय गांवांत घालच्या बदलाक आमची आतां DSCनी विनियोग केल्ली जाल्यार कितें ना तें कितें म्हणटा तुमी सोमयान एक उतर सांगलें आसा पुंक्याक तुमी घेतलां पुंक्याक तुमी दिया म्हणून आनी जेजून केदाळाई तुमी तुमचे मिसांव हांगाच करा म्हणून सांगूं ना जेजून सांगलें जेरुजलेतावन सुरू करून जुदेया समारिया आनी संवसाराच्या पोंत पर्यंत आमी वचून मिसांव करीचे म्हणून हांवें सांगलें तांकां शिकया हांवें म्हजो संदेश तांकां परगट करा आनी तांकां म्हजें शिस्त करा तांकां पवित्र स्नान दिया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून आनी हांव तुमच्या सांगात आसतलो संवसाराच्या अखेरी पर्यंत म्हणून जेजून सांगलां मात्र न्ही आपोस्तलांच्या कृत्यांत पळयत आसतना आनी उरिल्ल्या पत्रांनी पळयत आसतना सोमींच तांच्या थंय रावलो आनी तांच्या सांगात वावुरलो म्हणटाना हें केवल आमी केल्लें काम न्ही सोम्यान आमच्या मारिफात केल्लें म्हणून आमी मानून घे जाय नांतर जालें हें सकड आमचेंच काम म्हळें जाल्यार सोम्याक आमी भायर दवरलो जाल्यार हें काम येद्दोळ केदाळागी पडटें तें जें काम देवाचें तें मुंदरसून येता गमालियेलान सांगलेलीं उतरां उडासात न्हय देवाचें काम जाल्यार उरतलें मनशाचें काम जाल्यार तें पडोवन येतलें हें अभिवृद्धी जावनूच येता म्हणटना देवाची कृपाय अदीक वर्त्या दामाशान आमकां मेळ्ळ्या आनी तशें जाल्ल्यान आमची शाती आनी आमचो सहकार मनशांचो पाद्र्यापांचो सिस्टरांचो बिस्पांचो आनी लायक देवपर्जेचो तांचें दान कुमोकू मागणें निरंतर आनी देवाची निरंतर कृपा आदार सांगता देखून केदींच हें निर्फळ न्ही आनी आमकां कांय उणेंपण जावना तें गेल्ल्यांत ताजे बदला आमकां प्रेरण लाभलां आमचो लोक आमचे पाद्र्याप आमचीं सिस्टरां त्या परकी गांवाक वचोन भास शिकून संस्कृती शिकून तांच्या संस्कृते प्रमाणेच वचून ती संस्कृती आपणाची कर एका रितीन आपणावन ताचे मारिफात तांचें तें असलें बरेंपण सोदून काडन तें उर्जीत करन त्या मारिफात सोम्याचो संदेश पासारचे खंडीत जावन एक उणेपणाची गजालच न्हय देखून कितेंय आमी केलां जाल्यार आमकां सोम्यान दिल्ल्यांतलें आमी दिलां शिवाय आमी आमकां तातूंत नश्ट जाला म्हूण बगना तुमी दिया बरोवन उमतोवचें मापन हालोवन दामून चेपून ओमतासर तुमकां दितालें म्हणलें सोम्यान हांव चिंता तसली गजाल हांगासर घडल्या आमच्या DSC जावन हो वावर चल्ला आमी जर तर फाटीं पळयलें जाल्यार जावं पुरो मिसांव आयताराक आमच्या DSC जावन एक व्हड वांटो वेता आमी केरळा आनी उरल्यांक कंपेर केल्यार आमची DSC एक तांच्या सगळ्या राज्यांत आमची ल्हानशी तांकां कंपेर करतना पूण जाल्यार आमच्या लोकांनी उदार मनान दिवचें आनी भारतांत हांव चिंतता कांय एक उंचल्या 5 DSC भितर आमची DSC आसता तितलो व्हड आयवज आमचो लोक दिता सांगाताच आमच्या DSC जावन ह्या जाक सिस्टरां धार्मिकां जावं पुरो उत्तरा भारतांत जावं पुरो सगळ्या संवसारार मोस्त जाणां गेल्यात आनी देखून पयशांनी आर्थीक रितीनी आनी ह्या सेवेच्या रुपार ह्या जाकांच्या धार्मिकांच्या मोस्त दिलां आमच्या DSCन तशें आसतना आमकां DSCक एक ऑब्लिगेशन आशिल्लें की बाध्यता म्हळ्यार आनी एक कडेन वचून एक असलें मिसांव स्थापन करचें सेवा दिवची कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या 2 रुपयांनी मस्तू दिलां देखून हें एक आमकां गरज जाल्लें की एका वाटेन पळोवंक गेल्यार दोनी मिसांवां आमकां आपयिल्लें हो ताळो मनशा मारिफात आयिल्लो आतां बिदराक पळोवचें जाल्यार हैदराबादच्या तवळच्या बिस्पान
ताच्या अधीन त्या बिदर डिस्ट्रिक्ट त्या वाठारांत आपणाक आमच्या कडेन कन्नडा कळीत आसचे याजाक नांत म्हाका धाडूंक जड ना देखून कोणेपुणी तुमी त्या वांट्याचे गेजई म्हणून कर्नाटकाच्या बिस्पांक विचारल्या वेळार बिसाय बाजिलान तो वळू आपूण काण घेता म्हणून ताणें सांगलें आनी अशें ताणें विचारल्याक ताच्या त्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमी गेले. देव असो ताळो कोणच्या मनशा मारिफात येवेत, बिस्पा मारिफात येवेत आनी कोणा मारिफात येवेत, पूण बिसाय बाजिलाक हो देवाचेंत आपोवणें हो देवाचो ताळो म्हणून समजून ताणें हांगाच्या याजका कडेन लोकां कडेन ताचे विशयान समालोचन करून बिदाराक धाडलें. बिशप रॉबर्ट मिरांदा तो व्हड याजक किरांतलो म्हज्याच पिरगजेचो येळींजेचो तो कातेद्रलाचो काजीतोर जावन सहाय्यक जावन आसलो. ताच्या सांगात दोगां सेमिनारिस्तांक फादर रॉनल्ड सेरावो आतां सेमिनारीचो रेक्टर आनी फादर फ्रांसीस लुईस आतां ते रिजंट ब्रदर्स आसले आतां उडपी दियेसीजंत आसा तांकां घेवन बिसाय बाजील गेलो. आनी तो वळू 1982 इसवेंत जुनाच्या 18 तारखेर म्हाका उडास आसल्या प्रमाणे जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ता दिसा तांणी मीस भेटोवन मिसांव आराम केले एका बड्याच्या कुडान आनी थंयतावन आराम जाल्ले मिसांव आज 40 वर्सां जालीं आनी ताच्या मारिफात ह्या आपोवणें देवाचें आपोवणें आमच्या गांवाक येवन शुभवार्ता परगट करा म्हणून जशें मासेदोनियाच्या एकल्यान पावलूक दिसून हांगासर येवन शुभवार्ता परगट कर म्हणून कोणे एकल्यान ताका सांगलें ताका दर्शन जाल्लें. हांगासर दर्शन न्ही मुखामुखी विचारलें आनी आमच्या बिस्पान घेतलें. तशेंच सामेची गजाली थंयचो बिस्प रोगात किमारियो हांगासर एका प्रोग्रामाक एका ऑर्सुलान सिस्टरांच्या संभ्रमाक आयिल्लो आनी ताणें म्हळें म्हाका पाद्रापांची गरज आसा, म्हाका थोडे पाद्राप धाडा. देखून हांगासरी बिसायबान मिसांवा विशयांत आलोचन केल्ली. आमी एक मिसांव आराम करी जायी म्हणली एक आशा आसली पोस्ट सेंटिनरीच्या त्या संभ्रमा वेळार पोस्ट सेंटिनरी सिल्वर जुबिलीच्या वेळ हय त्या वेळार सुमार 2012 इसवेंत 12 इसवेंत म्हाका कळीत आसल्या प्रमाणे आनी त्याच वेळार हो बिस्पी आयलो आनी सिस्टरांनी सिस्टर एडिलबर्ग म्हण दिसता फादर विन्सेंट मोंतेराची भयण ती थंयसर येदोळूच काम करनासली आनी बिस्पाक आनी आमच्या बिस्पा सांगात हाडून उलयता आसतना बिस्पान हो विशय याजकां कडेन दवरून आमकां एक आपोवणें आसा. आमी आदीं एक फावटी एक मिसांव घेतिल्लें आनी ती आतां दियेसीस जाल्या. आतां आनी एक आपोवणें आसा आमकां पयशिल्या गांवाक खंडीत जावन दुब्बळो गांव आमकां दिल्लो आनी थंय बिसायब एक टिमाक व्हरून गेल्लो थोड्या पाद्रापांक व्हरून गेल्लो. तुमी गेल्ल्यात म्हण दिसता ना ताच्या त्या वेळार हय थंय वचून पळोवन आसले पैकी दुब्बळो जागो विंचलो. कांय अभिवृद्धी जायनातलो जागो विंचून आमकां हांगा जायत म्हूण सांगून दुब्बळ्यांतलो दुब्बळो जागो विंचून तो अभिवृद्धी करूंक आमच्या पाद्रापांक तो आपोवन गेल्लो. हय तशें आसतना सुरू 2 जाण गेल्ले फादर ऑल्विन आनी फादर रॉनी पिंटो 2 जाण 2012 इसवेंत नोव्हेंबराच्या 14 तारखेर पावुल्ले ते. ताच्या उपरांत अधिकृत मिसांव 2013 इसवेंत आराम जालें. पयलीं भासांनी शिकोवंक आसा किस्वाहिली शिकोवंक आसा पूण ते कश्टांचे दीस सुरूचे आनी एक भास शिकाचे आनी एक संस्कृती शिकाचे आनी तांच्या संस्कृतांतलें कितें बरेंपण आसा तें सोदून काडिचें आनी ताचे मारिफात आमच्या सोम्याची वळख ही तांकां दी जाय. वळख नातली म्हणून न्ही ती एक फिरगज आसली एक कोपेल आसलें तें मागीर फिरगजांनी करून तांणी मुंदरसून व्हेलां. अभिवृद्धी मस्त जाल्या. तशें देवाचें काम देव मनशा मारिफात करता जाल्ल्यान आमी सहकार दिल्ल्या वेळार अजापान जातात म्हणल्याक ही एक बरी साक्ष. आमी आतां दियेसीजीचे पाद्रार सामान्य जावन फिरगजांनी वावर करूंक तरबेती केल्ले आमी सडा वचोन. तशें आसतना हे मिसांवकरचो वावर
खंयचे धार्मीक मेळ हाती घाण घेतात कित्याक म्हळ्यार तांकां फिरगोजोना ते त्या देखून तांच्या लागीं आसले पर्सनल याजकांक आनी कोणाक ते व्हरून एक मिसांव सुरू करतात सांगता जियेतात आनी बारी सुलाभ जाता तांकां जावं पुरो दादल्यांचे धार्मीक मेळ या स्त्रियांचे धार्मीक मेळ आमकां हे सिजनांत मस्तू फिरगोजो आसात संस्थे आसात हांगा आमकां जाय पुरत्या मनशांची गरज आसा अशें आसता आसतना खंयी पयशिला वचून गांवाक वचून एक मिसांव हाती घेवची एका दिये सिजन दुसऱ्या कडेन ना म्हणचीन हांव आसल्यार कांय भोव विरळ आसूंक पुरो ते तस जाल्यार एका स्थितीगतीन ते पाठताळाचेर आमचे जे दिये सिजन कर्नाटकाच्या वयल्या भागाक वचून आनी एका गांवांत वचून मिसांव हाती घालून घेवचें एक पिशेन धैर्यशें बघनागी हय न्ही जावन सडावत धार्मीक मेळांक तांकां तांचें कॅरिझम म्हण आसा देवान दिल्ली एक देणें कॅरिझम म्हळ्यार एका मनशाक देव एक प्रेरण दिता तें प्रेरण तो मनीस वा ती व्यक्ती दादलो वा स्त्री हेरां कडेन वांटून दिता ताच्या सांगता हेरां जमो जातात आनी तांकांय त्या प्रेरणान भितर घेवन एक धार्मीक मेळ घडटा आनी मागीर पवित्र सभेत हांव ताका मान्यता बिस्पाचें जावंक पुरो मागीर पाप साहेबाचें जावंक पुरो तशें आसून सडावत अशा आसल्यान तांकां तें मुंदरसून व्हरूंक तांच्या भितरच तें प्रेरण तांकां कुमोग करता पूण एका दिये सिजन असलें एक मिसांव आराम केल्लें भौशा उणें आमच्या भारतांत ती खंयच्यो दुसऱ्या दिये सिजनी पर गांवाक वचून मिसांव केल्लें भारतांत दुसऱ्या दिये सिजन आसा म्हणलें म्हाकाय धोळ कळीत ना थोड्या फादरापांक ताणें धाडलां दुसऱ्या दुसऱ्या फिरगजांनी काम करूंक थोड्या गांवां धाडला पूण सांगाता मेळोवन एका जाग्याचेर अभिवृद्धी करच्या खातीर एका बिस्पाकाल आनी तांच्या लोकांचें बरेंपण हातीन घेवंक केल्लें एक मिसांव म्हूण काण गेल्लें भौशा उणें तशें आसतना हें पिशेन धैर पूण एका वाटेन पिशेन धैर पूण आनी एका वाटेन हांवें पळोवचें जाल्यार हें देवाच्या प्रॉविडन्स वा उदारपणाचेर विशेश पातयेणी दवरून केल्लें काम देवाच्या हांव चिंतां देवाचें उदारपण द प्रॉविडन्स ऑफ गॉड म्हणटा हांव देव आमकां सोडून घालिना सोमी आमच्या सांगाता आसा म्हणल्यार ताचेर बरो वचून केल्लें हें बावडताचें मॅट म्हणून हांवें म्हणयेत आमचे बिदावचे मिसांव आराम करतना 40 वर्सां आदीं तुमी सांगलें कशें तें आराम जालें गे म्हणून पूण तो थोड्यांनी उलोवचें अशें आसलें कारण म्हूण सांगल्यार सारकें कन्सल्टेशन या समालोचन जायनासतना एक मिसांव काण गेलां आनी तें तितलें पयस वचून काण गेलां थंय संस्कृती विंगड हावो विंगड ताचे बदलाक लागसार काण घेतालें बरें करून चिंतू ना असले सबार संगती उलोवचें हांवें आयकल्लें त्या जाल्यार सेमिनार्स हांव पूण वडोर तुमी सांगले प्रमाणे गमालियेलान ताज्या जाणटेकायेन ताणें सांगलें जर तर हें देवाचें काम जाल्यार उरतलें मनशाचें जाल्यार पडटलें म्हणून आमी जर तर फाटीं पळयल्यार तो वळू निर्धार काण गेलो जावं पुरो बिस्प बाजिलान जर तर हें ताजेच दिसता की ताणें एक काण गेल्लें जाल्यार तें कितलें उरतें आसलें आनी हातूंत पवित्र आत्म्याचो पात्र नातुरलो जाल्यार हें मिसांव उरतें गी म्हणलें एक सवाल तो वळ तसली चिंत नासली आज पळयतना सगळ्यांक खुशी जाता पूण फाटीं पळयतना रिट्रोस्पेक्टीव इफेक्ट म्हणटा आमी तशें पळयता आसतना थंयसर एक मस्त दुरसोणें आसलें तयारी करूना पयशे खंय आसा ताका मनीस खंय आसा तशें म्हणून ह्या विशयांत तुमची चिंता कितें तो वळखी तें घडलां 1982 इसवेंत म्हाका कांय सडीत कळीत ना कित्याक म्हळ्यार तवळच्या दिसांनी पूण खंडीत जावन ताच्या कन्सल्टरांक मागीर कावन्सील ऑफ प्रिस्ट वा सेनेट सभेक याजकांच्या सेनेट सभे मुखार हो विशय दवरनासतना बेसायब खंडीत करचो ना आनी तें खरीचय पडटालें कित्याक जबाबदारी उपरांत तो गेल्या उपरांत आनी एकल्यान घेजय याजकांक धाडीचय संपन्मुळां जाय हें सकट म्हणटना असले निर्धार व्हड एक जबाबदारी घेवची म्हणटा आसतना असले मुळावें समालोचन जाताच हांगासर जाल्यार जालां पूण कितले फावटी ते सांगाता मेळ्ळ्यात ताचे विशयान हांवें चड चरित्रां वाचूंक वचोना तशेंच हांगासर जाल्यार बिसायब गेल्लो हेरा पाद्रापांक आपोवन व्हरून मागीर ताणें तांकां रिपोर्टींग केलें तांकां सांगलें कितें घडटा कशें आसा तें
मिसांव म्हळ्यार कितें आसा थंयसर अशें म्हणून बिसायबांनी बिशप एपीनी सामेच्या विशयान ती पयलें वचून पळोवन फाटीं येवन हांगासर माहिती दिवन मागीर धाडलें आनी कोण येतात कोण वचूंक तयार आसात म्हणटा आसतना इजाई ह्याक पळय विचारल्यार आतां आमी कोणाक धाडूं कोण वेतात म्हण विचारल्याक आपले हांव आसा म्हाका धाड म्हणून फादर ऑल्विन आनी फादर रॉनी भायर सरले ताच्या उपरांत फादर हिलरी फादर हिलरी लोबो विक्टर मचादो जॉर्ज रोड्रिगस मागीर आतां जेसुदास मदें फादर जेसन लोबो मागीर ब्रदर लॅन्सन गेल्लो ब्रदर स्टीवन गेल्लो अशें आमचे पाद्र्याप आनी ब्रदर थंयसर गेल्यात म्हाका धाड म्हणून म्हाका धाड हांव तयार आसा म्हणल्यार त्या तसल्या स्पिरितान गेल्यात देखून ते एक खाले म्हणटात द हार्ट्स आर इन रेझोनन्स म्हणटात ते आमची दोगांयची काळजां एकाच संगतींत आकर्शीत जालीं जाल्यार ती काळजां एकच तरान वायब्रेशन जातात देवाचें काळीज आनी मनशाचें काळीज आनी तशें बिस्पाचें काळीज आनी पाद्रापाचें काळीज एकच सूट एकच लेकच वायब्रेशन जातात खंडी जावन त्या वर्तुलांत त्या सगळ्या मुवमेंटांत वा आमी भितर सरतना तो ताचो अनुभव आमकां जाता संतोश भोगता हाका हांवें म्हणचें जाल्यार कुरपेचो अनुभव करचो एक्सपिरियन्स ऑफ ग्रेस हे कुरपेचो अनुभव कुरपा म्हणून एक जरालतरान उलोवचें की देवाचो आदार पवित्र आत्म्याची कुरपा आनी सलाहा बूद दिणार तो बूद दिता आमकां आनी त्या बुद्धी प्रमाणे बुद्धी प्रकाशाक आयिल्ली आमी तें तजवीज करून पळयता डिसर्नमेंट म्हणटात डिसर्नमेंट जालां आनी जाल्ल्यान मात्र ती अभिवृद्धी जाल्ली दिसता देवान हात सोडूना आमचो तशें जाल्ल्यान दुसरें केदाळे नवें काम नवें कितें करता एक चॅलेंज आसा एक पंथावान आसा म्हणटाना टिका आसताच कितलें तुका ताचे विशयांत खबर दिली ताचे विशयान सांगलें जाल्यार थोड्यांक पूण आपादेर बगता हें मुंदरसून वचचें कशें जातालें म्हणून न्हीद जावन सुरवेर भोव कश्ट आसले सामेन जाल्यार विशेश कश्ट आसले तांचे कडेन विचारल्यार कळत म्हजे कडेन थोडे जाणांनी शेअर केलां कितले कश्ट ताणें भोगल्यात की म्हणून ताणें तांचे कडेन आसले इल्लेशे पयशे सोरून व्हेले तेच त्या हंताक मुसर पावल्यात तशें आसतना आतां कांय नासतना इल्लेशे आसले तांणी तांचे कडेन खर्चाक म्हूण व्हेल्ले तेय सोरून व्हेल्ल्या वेळार कोणाच्या कुमकेन तांणी जिवन काडलें तशें म्हणटा आसतना देवान दुसऱ्या रितीनी हाडून मनशा मारिफात तांच्या गरजेक येवन हें काम मुंदरसून व्हेलां तुम्ही आता 2 गांवांक गेलात बिदाराक गेलात सामेक गेलात थंयसर बिस साहेबांक मेळ्ळ्यात याजाकांक धार्मिकांक आमचें काम करतले प्लस थंयचे मनीस लोकल आनी तशेंच लोकांक भावार्थी लोकांक मेळ्ळ्यात आनी तुमी जाल्ली अभिवृद्धी वडोल सांगली इस्कॉलां डिस्पेन्सरी आनी इतर काम सामाजीक काम अशें पुरो मस्त रितीन पळयलें ते सोडल्यार आत्मीक रितीन कांय एक वाडावळ जाल्ली बदलावण जाल्ली विशेष ती कांय थंयसर पळोवंक मेळटा गी आनी एका दोळा आमचे मिसावनूय आसलें जाल्यार थंय कितें उणेपण आसतें हांवें बिदरचे विशयांत उलोवचें हांवें काल विचारचें म्हळ्यार आमची गरज गी मंगळूर DSC तांकां कांय थंयसर गरज म्हणून आसली गी भोगली तांची गरज गी थंयसर आतां बिदरान पळोवचें जाल्यार थंयसर सडावत थोडीं कुटुंबां पूण क्रिस्तांव आसलीं मेथडिस्ट पंगडाक सेरवल्लीं कुटुंबां आसलीं आनी थंय शिंपडोन आसलीं एका काळार मेथडिस्टांनी येवन थंयसर तांचे मिसांव करून इस्कॉलां बांदून कॉलेज मुसर बांदून लोकांक तरबेती दिवंक प्रयत्न केल्लें आसा आनी अशें पूण सवकास तांचे पास्टर्स नासल्या वेळार तांच्या लोकांक आत्मीक तरान गरज आसली कोणें पूण तांच्या जिवितांत आत्मीक संगतेक मार्गदर्शन दी जाय म्हणून आनी त्या वेळार ती गरज तांकां भोगिल्ली आनी हांगातावन पाद्र्याप गेल्ल्या वेळार ताणें स्पंदन केलें जर तर तांकां ती आत्मीक गरज आनी तान नातली जाल्यार ते विरोधपण करते आसले ताच्या बदलाक हो दुर्बळ लोक अति उण्या सकयल हंतार आसलो अति दुर्बळ म्हळ्यार ल्हानशा कुडांत हांव गेलां थंय हांव एक 1990 आनी 7 इसवेंत हे बटी आमचे
आमचे फिलॉसॉफी तत्वशास्त्र शिकचे भुरगे गेल्ल्या वेळार हांव गेल्लो हां. तवळ गाय थंयच आसता बोकडी थंयच आसता मागीर तडे बडे शिमटी मारतना कितें सकट उसळटा म्हणल्यार अंदज करया ती ल्हान घरची स्त्री रोट्टी करता आनी रोट्टी करना ताका मिठाचें उदक पडटा आनी तेंचं मागीर ते मिरसांगेच्या पिठ्याच्या उदकांत आनी मिठाच्या उदकांत बुडोवन तेणी खावचें तें पळोवचें आनी तेंच तांचें खाण आनी जेवण जोळा रोट्टी पूण तातूंत तसली परिस्थिती मागीर टॉयलेट फेसिलिटी ना सारकें उदक ना खंय पयस उक्त्या जाग्यार वचचंय आनी ते सकटांची तीच परिस्थिती आतां बदलला आतां मस्त देखून आत्मीक संगत म्हणल्यार तक्षण घाल्यार आत्म मात्र न्ही आमी कुडी आसा कुडीच्यो गरजोय आसात तांकां नितळाय शिकयचे तांच्या पिडा येता आसतना तांकां ती संगत आत्मीकच हांवें म्हणचें जाल्यार कित्याक हेल्दी मायंड इन ए हेल्दी बॉडी एक आत्मो आसचे जाल्यार ताका कूड आसचेच ना जाल्यार आत्मो कसो आसतलो देखून आत्मीक संगतीक बोवार्थ बऱ्या करण्या मारिफात दाखोवन दी जाय म्हण आसा पवित्र पुस्तकांत बोवार्थ बऱ्या करण्या दाखोवन दिवंक शुभ वार्ता प्रसार केली अशी खंयच्या उदरगतीची कामां करून डेव्हलपमेंटल वर्क्स करून लोकांक तांच्याच प्रमाणे तांच्या संस्कृतींतले बरेपण उखलून धरून कामां केल्यान देखून आत्मीक तान आशिल्ल्यान तांणी मोस्त आमकां सहकार दिला रातीक 9 तावन दिसभर काम कर राती 9 वरार लोकांक येवन 9 तावन 12 1 म्हणसर बसून भजने करून देवाचें उतर आयकून तेणे एक आयकून तांणी अभिवृद्धी जोडल्या म्हाका एक गजाल कळीत आसा एक फावटी एकलो पाद्र्या गी एक ಬ್ರದರ್ ಗೆ ಕೊಂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ ಮುಳ್ಳಾಕ ಕತೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ರಿ ಕತೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮಗೆ देवर वाक्य ಹೇಳ್ರಿ म्हणून तांकां तान आसली म्हणून त्या उतरांनी कळटा आमकां काणयो नाकात आमी थोडे फावटी शर्मा सुरू करतना काणयां मारिफा सुरू करता लोकांक काणयो नाकात थोडे फावटी स्टार्टर एक काही ल्हानशें जाय पडात गमान ओडच्या खातीर एक संदेश तो ताचेर फोकस करच्या खातीर पूण नीज तान देवाच्या उतराची आनी देवाचें उतर म्हळ्यार जेजू क्रिस्त देवाचो शब्द मास जाल्लो मनीस जाल्लो ताची तान ताका बेडची तान आनी मस्त लोकां थंय आसा म्हणल्यार ही एक बरी साक्ष बिदारच्या विशयान थंयसर जाल्यार हांवें म्हळ्यार दोळूच थंय एक कोपेल आसलें फिरगज आसली लोक आसा थंय 4 सब स्टेशन आसात सामेंत एक किफारू आतां प्रमुख इगर्ज मरी एक समर्पण दिल्या मागीर 4 सब स्टेशन आसात एक कोपेलां आसात एक 15 किलोमीटर आनी 20 किलोमीटर आनी 35 किलोमीटर आनी एक सुमार 30 किलोमीटर आतां आनी एक तांणी विचारलां आनी एका पाद्र्यापान 50 किलोमीटर पयस आसा तो म्हणटा म्हाका करूंक जायना तुमी कुमो करून आमच्या पाद्र्यापांनी 50 किलोमीटर त्या धुळीच्या मार्गान वचून बायकाचेर आनी खंयच्याचेर वचून थंय पावचे येताना तांचे वस्तूर आनी कशें जायत एक कांय ट्रक गेलें लॉरी गेली आनी एक या खाले जीप गेलें जाल्यार सगळी धूळ उठोवन तुजेर बसता तशें काणून तसल्या परिस्थितींत आमचे पाद्र्याप मीस करूंक येताच म्हणटास तें पळयत आसतना न्हीज जावन केदें व्हर तें काम सॅक्रिफीस आमचे पाद्र्याप करतात गे म्हणलें समज जाय आनी उदक वय पूण आतां त्या पाद्र्याप आसा म्हणटा आसतना त्या सब स्टेशनाची वाडावळ जाल्या दोतोन शिकयतात SVP आसा दुबळ्या लोकांक घरां बांदूंक कुमोग केल्या मुसणांक पोर 10 वर्सांच्या जुबलेवाच्या लेकार 10 वर्सांचें डेसेनल सेलेब्रेशन 10 घरां बांदल्यान 10 घरां थोडीं कॅथोलिकांक थोडीं प्रोटेस्टंटांक थोडे मुस्लिमांक दिल्यान आनी अशें सकडांक आमी सकटां खातीर आसचे केवल कॅथोलिकां खातीर मात न्ही सकडां खातीर आसचें म्हणलें दाखोवन दिलां थोडे मागीर थोडे सबारश्या घरांक लागीं 3-4 हजार म्हणसर सोलार लायट्स दिल्यात तांकां थंय करंट इलेक्ट्रिसिटी ना तशें आसतना ते दिलां सोलार लायट्स उदकाची फेसिलिटी ना पिवंक बरें उदक ना एकदम मिनरल्स आसचें उदक तें देखून थोडे कडेन इस्काला कडेन आनी इगर्जे कडेन बोरवेल कोंडुल्ल्यांतलें उदक धर्मार्थ लोकांक येवन भरूंक दितात बोरवेलाचें आनी अशें पिवोवच्या उदकाची वेवस्था आनी इस्काल
ना नातल्या गव्हर्मेंट इस्काल आसा टिचरां नात त्या टिचरांक इल्लो सांबाळ दिवन थोडी इस्कालां सरकारी इस्कालांत आमच्या टिचरांक दवरून भुरग्यांक शिकोवचें आनी एक काले रुपर्ट होम म्हणून केला रुपर्ट होम म्हणून केला सुमार 100 जाणां भुरगीं आसा चेडक्यां आनी चेडवां 25, 26, 27 तांचे दिसपडतो खर्च पळयचे तांची मुस्तायकी जेवणा खाणाचो आनी इतर खर्च पळयचय वखदाचो खर्च पळयचय आनी ताच्या उपरांत तांकां ट्युशन दिवचय तें पुराय थंयसर करतात पदराप ताच्या बराबर तांकां एक्स्ट्रा काले कोचिंग क्लास करूंक थंय तावन बोवारी आसल्या भुरग्यांकी रजेच्या दिसांनी आपोवन थंय धर्मार्थ तांकां शिकयतात तशें आसतना अत्मीक तान केवल मागण्याची मात्र तान न्ही मतीची वाडावळ जाणवाई जोडची शिकप जोडची ती अत्मीक तानच थर्स्ट फॉर नॉलेज देखून तशें आसतना तेलें पुराय काम जाता आनी इस्कॉल व्हडलें आतां इंग्लीश मिडियम इस्कॉल बांदलां सेंट जोझफ्स बॉयज सायन्स स्कूल सुमार 350 भुरगीं आसात चेडक्या भुरगे मात्र हॉस्टेलां बांदल्यांत तांचे खातीर लॅबॉरेटरीज केल्यात फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आनी कंप्युटर लॅब्स आनी पोर आतां ल्हान एक व्हड एक कोपेल बांदलें तांकां मागणें करूंक जर तर मागणें करूंक तान नातली जाल्यार कोपेल बांदची गरज नातली भुरग्यांक ही मागणें करूंक जागो जाय ते येवन थंयसर येवन मागणें करतात आनी अशें सकट धर्माचें आसा चडाव तो क्रिस्तांव आनी मुस्लीम पूण थोडे क्रिस्तांव कातोलीकच न्ही जाल्यारय तांकां मागण्याची आत्मीक तान आसा म्हणल्यार ही एक बरी साक्ष ह्या विशयांत हांवें मुंदोरून एक सवाल विचारचें जाल्यार हांगा तावन आफ्रिकांत तांजानियाच्या साम्यांत मिसांव कामाक आपयलें तें वचून केलें आतां तुमी गवळीक वावर सांगलो इगर्ज आसा ताज्या उपरांत थोडे थंय हेर कोपेलां आसात अशें प्रमाण एक प्रमुख वावर इस्कालाचो वावर म्हणल्यार बरी दिसता थंयसर इंग्लीश मिडियम इस्काल प्रमुख वावर बरें नांव आसा तांजानियांत राष्ट्रीय मट्टा मुसोर नांव आसा पूण एक सवाल विचारचें हांवें केलें म्हूण सांगल्यार एक इस्काल चलोवचे खातीर आमी हांगा तावन थंय वचून तांतू फोकस करचें केंद्रीकृत करचें आमचें वावर हें गरजेचें गी म्हणलें एक सवाल आतां कालांत जाता म्हळ्यार त्या इस्कालांत नांवार्दीक इस्काल ताका आतां व्हडलें फीस बांदिचें तें बांदिचें जाल्यार ग्रेस्तानियेचें एफ्लुएंट दुबळ्यांक साथ दिना तशें आसतना आमी हांगा तावन वचून एक एलीट क्लास म्हळ्यार समाजांतल्या उंच स्तरार आशिल्ल्या मनशांक केटर करूंक हांगा तावन थंय वचचें आसलें ओके एक इस्कॉलाची गरज घेते म्हळ्यार शिकप दिल्ल्या वरवीं मात्र मनीस चड जावन अभिवृद्धी जाता कित्याक म्हळ्यार मनशाची मायंड विकास जाल्यार ताच्या उरल्या सगळ्या संगतींचेय विकास जाता देखून शिकप दिल्ले इल्लेशे ग्रेसतात आनी फीस भरूंक मागीर टिचरान सांबाळ दिवचे फीस भरल्यांत बिल्डींग घालीचे मेंटेनन्स जायचे बिल्लां बांदिचे इलेक्ट्रिसिटी बिल तें पुराय आसा आनी तशें आसतना शिकप दिल्ल्यान आनी त्या वाठाराच्या भुरगीं चड नात कांय थोडीं भुरगीं आसचीं ते म्हळ्यार मस्त दुबळो गांव जाल्ल्यान थंय ना तांकां देखून तयार करच्याक आमी रुपर्ट होम म्हणून केलां 25, 27 आनी तांतल्या थोड्या भुरग्यांक आतां फुडल्या दिसांनी हातूंत उरिल्ले कितें आतां सुरूच्या वर्सांनी इल्ले कश्ट जाले उरिल्ले आतां फुडल्या वर्सांनी तांकां इल्लेशें स्कॉलरशीप दिवन गी आमच्या भुरग्यांक तांच्या भुरग्यांकी चड आनी चड शिकप दिवन ताणें अभिवृद्धी जावच्याक तें कुमो करूंक हांवें बिदरांत पळयल्ली इतच गजाल तांणी केल्लें काम प्रायमरी स्कुलांत सुरू केली हायस्कुलांत सुरू केली PUC सुरू केल्यो अशें जाल्ल्यान लोकांची अभिवृद्धी जाल्ली हॉस्टेलांत ताणें दवरलें अभिवृद्धी जाल्ल्यान भुरग्यांनी फाटीं आपल्या कुटुंबाच्याक शिकयलें एका तराची नवी संस्कृती शिकिल्ली संस्कृती हे दळूस आतां थंय एक 12 जाण कोण इंजिनियर जाल्यात मागीर एक जाण मेडिसीन डॉक्टर जाल्या MBBS जाल्या एकलो KAS कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विसान पास जाला तशें म्हणटाना हांगाच्या चड इल्ली अभिवृद्धी 40 वर्सांनी थंय जाल्या म्हणटाना त्या मनशांक स्वप्नांत हें जारी जाता खंडीत जाता आनी तांच्या भलायकेचे पयलें थंय भुरग्यांक नमण्याची पिडा आसताली कोरोजू विशेश कोडाची पिडा लोक कोडाच्या पिड्यान वळवळटलो कितलो लोक मरतलो
भुरग्यांक खोरोज येवन तांकां विशेश कातीची पिडा येवन कश्ट जाले आनी तस जाल्यार भुरग्यांक आनी व्हडांक डिस्पेन्सरी मारिफात तांकां जागृती हाडन तांच्या वखदा विशयांत भलायके विशयान जागृती हाडन शिकयिल्ल्यान आज लोक अभिवृद्धी जाला अभिवृद्धीची वाट वापरल्या पूण अत्मीक संगतीक गमनूय दिला तशें जाल्ल्यान मागणें आसा तें रातीचें दिसाक तांकां येवंक कश्ट तशें आतां पोर हांव जात्रो गेल्लो त्या जात्रे दिसाक तांची काले म्हणटात भजन करची रीत तुमी पळयल्या ती भजन करची रीत आनी उमेद भजनाचें कॉम्पिटिशन आमी सादारण हांगा खंतारांचें कॉम्पिटिशन केल्ल्या बरी वय थंय भजन करचें कॉम्पिटिशन करतात पवित्र पुस्तकाचें बायपाट करून कॉम्पिटिशन असले पुराय आसात देखून हांव चिंता इस्काल हांगासर जाय 6 म्हयने एक इस्काल सुरू ताका बुन्याद गलीजे पडली 2015 इसवेंत ताच्या पयलीं आमी हांव 3 वर्सां गवळी कामूच केलां वय पूण आमकां आदाय जाय इल्लोसो म्हणी थंय पाद्रापांक तांणी वांसाचे न्ही कांयचे न्ही पटाक कांयचे देखून ते इस्कॉलान काम करतात कोण एकलो कावन्सिलर जावन कोण एकलो एकावंटंट जावन कोण एकलो बर्सर जावन वस्तू हाडूंक व्हरूंक कोण एकलो मॅनेजर जावन कोण एकलो हेडमास्टर जावन देखून तांकां मेळिल्ले ते रानशे रेम्युनरेशनान तांचे दीस करता आमी हांगा तांकां पयशे धाडूंक कांय जायनात आमी धाडिना पयशे तांकां तांणींच तशें काम करून तांकां मेळिल्लें कितें मिनिमम मेळटा तातूंत ते जिवन सरतात हांगाच्या 3 वांटे खर्च चड थंय गांव दुबळो जाल्यार वस्तूंचें मोल हांगाच्या 3 वांटे चड तशें आसतना जिवन काडूंक भोवूच कश्ट लोकांच्यो गरजो उणें न्ही जावन पळोवंक गेल्यार तांचें खाण खाली एका मांस उकडचें ताका इल्लो टोमॅटो आनी एक बिटरूट घालचें या कॅरट घालचें उकडचें मीठ घालून तें तांचें आनी तांचे सांगात जोळाचें काले पीठ कोडोवन काले उगाली करचें आनी तें बुडोवन खावचें असलें ती परिस्थिती तसली कश्टांची देखून इस्कॉल आसल्यार मात्र मत विकासता मनीस वाडावळ जोडता आतां हें इस्कॉल स्थापन जावन वाडलें आनी तां मागीर राष्ट्रीय मट्टार बरें नांव आसा आनी आदां येवंक सुरू जाला मात्र पूण तुमी आतां सांगल्यात उलयता आसतना पळयलें दुसऱ्या साबार नमुन्याची वाडावळ जाल्या एक इगर्ज आसल्या कडेन कोपेलां जालीं ताज्या उपरांत थंय फार्मींग चलता म्हण दिसता ताज्या उपरांत इतर भुरग्यांक शिकयतात मागीर सोलार लायट दिले आनी कांय बोकळे ते परत दिल्यात आमकां हांगा तावन मंगळूर तावन सीदा डायरेक्ट थंय कुमोग करूंक जायना एका गांवां तावन आनी एका गांवां ही ती अभिवृद्धी करूंक तांकां कशें थंयसर साध्य जालें आमच्या लोकांक कांय उपकार पडटा जाल्यार समजूंक एक सडावत हांगा तावन आमकां पयशे धाडूंक जायना तें स्पश्ट पूण पाद्रापांच्या आतां सडायत भलायकेक जाय जाल्यार पिडेंत पडले जाल्यार तांणी फाटीं हांगाच येजय हांगाच येवन तांच्या भलायकेक खातीर काले चिकित्सा घेजय जाल्यार सडावत फादर मुल्लर संत आस्पत्रेंतच ते घेतात तो खर्च आमी बरी जाय पडटा तांकां येवन वचून टिकेट आमी दी जाय तो आमी हांगा तावन बरी जाय पडटा कांय तांकां येताना थोड्यो वस्तू व्हरी जाय जाल्यार हांगा तावन काण घेवन वस्तू व्हरी जाय खाली हातांनी वचोंक जायना तांकां गरजेच्यो थोड्यो वस्तू आनी व्हरतना पयशे जाय तरी उरिल्ल्यो संगती आसात इस्कॉलाच्या मेंटेनन्स बिल्डींग बांदूंक या कॉपेल बांदूंक हॉस्टेलां बांदूंक या जागो अभिवृद्धी करूंक फार्म आसा आतां तांणी एक फार्म 1 एकर प्रोजेक्ट म्हण केला सगळें फार्म आसा पूण एका एकऱ्यांत कितें सकड सावयव रितीन आमी करियेत केमिकल्स नासतना रासायनीक वस्तू नासतना रासायनीक सारें नासतना रासायनीक क्रिमीनाशक नासतना आमच्या भुमीतावनूच उपजल्ल्या वस्तू मारिफात क्रिमीनाशक तयार करून आनी सारें करून कशें एका एकऱ्यांत बोकड्यो जावं दी गोरवां जावं दी सोंसे कुंकडां आनी रांदय आनी इतर सकड करियेत की म्हणून ती तरबेती हे सेंटर फॉर एक्सलन्स म्हणून केला मॉडेल फार्मिंग करून लोकांक तरबेती जाते आसा तशें तरबेती आसा आनी बरें उदक आसल्यार ते एका एकऱ्या मारिफात कितें सकड उपजयत की म्हणले एक प्रयोग चलते आसात तेय सरकारान मानून घेतला पोरच्या एमपीनी आनी तांच्या डीसीनी एक तांकां सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिशिएशन दिलें हांगासर जावनचें काम पळोवन सरकारांनी तें मानून घेतलां आनी इस्कॉल
सुमार राष्ट्र मट्टार आतां 2-3 इस्कॉलांत लागीं चड इस्कॉलांत 34 नंबराचेर आयला म्हळ्यार आमचे ग्रेड आनी तांच्या त्या मोंगांत ते फर्स्ट स्टँडर्ड फर्स्टर लेवलार आसा म्हणटाना त्या डिस्ट्रिक्टांत वय तितली अचिवमेंट केला वय बरें शिकप दितात हांव पयर गेल्लो ते भुरगे अशे स्पोंटेनियस कांयच पेपर नासतना ताणें उलोवचें हायस्कुलाचे भुरगे इंग्लिशांत प्रोग्राम कंडक्ट करचें कंपेरींग करचें तें पळयता आसतना वेर डू यू स्टडी दीस वेर डू इन द स्कूल म्हणटात कशें आमी शिकले आमी हांगा शिकले आमी हांगा शिकले कशें हें करचें काले प्रोग्राम चलोवचे इव्हेंट मॅनेज करचें तें पळय ते शिकल्यात केवल खाली पुस्तकांतले बुकांतले मात्र न्ही उरले एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज मारिफात ते करते आसात देखून वाडावळ मस्त जाता भुरग्यांची आनी वडिलांकी खुशी तांच्या घरांनी कांय ना दुबळो लोक तांकां देखून भुरग्यांक कोण अशें तांच्या भुरग्यांक कुमो करता म्हणटा आसतना खुशे मनान धाड दितात परे कडेन तो भयण आयिल्लें फाटीं त्या घर इनॉग्रेशन जाताना चरको बाय सरलो आमी येता म्हणून कोले रडणे म्हणून ना आमी येता म्हणून म्हळ्यार घरा भोव कश्टांची परिस्थिती मस्त कडेन उदक ना तरी पूण गांव नितळ दवरला ಒಟ್ಟಾರೆ प्लास्टीक उडयनात मेळ्ळें घरा बरोबर बोवारी जावं दी कांय एक कोयर तांणी दवरना धुळीचो गांव इतली धूळ उपता वाऱ्याक सुळी ते तवळ आसता तरी पूण कोयर ताणें घरा बोवारी घाल्लो आमकां दिसना आमी मस्त शिकत जाय आतां दुबळ्या लोकांत मस्त आमी काडचे खंय बसारतावन उडोवचे हाची साल काल्या केळ्याची साल आनी खंयची चितुर्लेची साल तें पूण थंय म्हणी पळोवंक मेळना मार घर जाल्यार तशेंच थंयसर 50 किलोमिटर पर आवर वरा 50 किलोमिटर तूं चड येयलें जाल्यार तुजें ते स्पीड गन्नान मारिफात सोदून काडून फोटो काडून रावोन तुवें इतले गेलोय म्हणून सांगून तुजे फायन काडयतात डिसिप्लिनी बरें आहा सरकाराचें वय तशें आसतना लोक एका तराची जागृती आसा दुबळी काय आसल्यार ते अनकल्चर्ड न्ही संस्कृत नातल्ली मनशां न्ही संस्कृती बरी आसा नियमां कळीत आसात आनी ते पालन करतात मोगाच्यानो आज हो संवाद कार्यक्रम आमी हांगासर रावयता पूण मिसांवा विशांत आणखी आमकां जाणा जावंक आसा देखून मुखल्या भागांत आमकां ह्या आमच्या दोनी मिसांवांक म्हळ्यार बिदर मिसांव जावं पुरो सामे मिसांव जावं पुरो थंयसर वावर करता आसतना खंयच्या रितीची पंत आव्हानां आसात कसले सकट फूड करूंक आसा आमच्या ह्या जाकांनी धार्मिकांनी थंयसर त्या विशयांत येवच्या आंकड्यांत आमी पळयतले हांव तो पर्यंत राखून रावा समट आणि सावाला
जाता असताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडय आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडय आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.